सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव युवक मंडळ आग्याच्या वतीन हांव तुळशीदास कोरगांवकर अध्यक्ष तुमकां सगळ्यांक मन काळजांतल्यान येवकार दिता। आज म्हाजे जे हाजीर आशिल्ल्यांची वळख करून दिता हांव। आमचे मंडळाचे सेक्रेटरी दीपक गडेकर, मंडळाचे ट्रेजरर सतीश चौडणकर, तसेच श्री ओंकार कोरगांवकर कार्यकारी सदस्य आणि श्री नारायण कुराडे संस्थापक सदस्य फाउंडर मेंबर। आमचे मंडळ 1983 स्थापन जाल्ले आणि आमी यशस्वी रितीन सारखे 43 वर्सां पूर्ण केले आणि हे आमचे 44वें वर्स। ह्या काळात आमी साबार सांस्कृतीक, सामाजीक आणि धार्मीक कार्यावळी चालीक लायल्या। आमी आगे हांगा एक जागो घेतिल्लो आसा आणि हो जागो घेवपाक आमकां आमचे मडगांवचे आमदार श्री दिगंबर कामत आणि आमकां खूब सहकार्य केला आणि हेल्पूय केल्या बरी। ही जमीन मेळून तेणें आमकां दिल्या त्या खातीर आमी ताचे खूब आभारी आसा। आज ही पत्रकार परिशद घेवपाचो हेतू म्हणजे त्या जमनीचेर श्री गणपतीचें देवूळ बांदपाचो आमचो संकल्प जाहीर करता। 2020 आमचें हें बांदकाम सुरू जावपाचें आसलें, पूण काही कारणाक लागून आनी त्या नंतर कोवीड महामारीक लागून हें जावंक शकलें ना। तर आतां आमी एक मोठो हें हातीन धरल्या की आमी देवूळ बांदपा खातीर निधी एकठांय करपाचो थारायला आणि आमी ही देणगी कुपनाची येवजण वरवीं निधी एकठांय करपाचे उदकावण सुवाळो करतले। फेब्रुवारीच्या 28 तारखेक कोस्ता फॅक्टरी लागीं एक जागो आसा त्या जाग्याचेर श्री गणपतीच्या आशिर्वादान ही येवजण परिपूर्ण जातली अशी म्हाका खात्री आसा आणि तुमचे सगळ्यांचे म्हाका सहकार्य जाय आणि आसतलें। आणि तुमच्या वरवीं तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव गोंयभर लोकांक आव्हान करता की हे देणगी कुपनां काडची आणि मंडळाक हातभार लावचो। तुमचें ल्हानशें देणगी हे आमकां एक व्हड आदार जातलो। आतां हाचे फुडें आमचो सचिव हे देणगी कुपना बद्दल तुमकां म्हायती दितलो। तुमच्या उपस्थित खातीर आणि सहकार्या खातीर खूब खूब देव बरें करूं। बेकर मंडळाचा सचिव सेक्रेटरी। आता आमच्या मंडळाबद्दल आमचे मंडळाचे अध्यक्ष श्री तुळशीदास कोरगांवकर हाणें तुमकां सगळें सविस्तर सांगलेलें आसा की हे मंडळ 43 कंप्लीट जावन आतां 44व्या वर्सा पदार्पण करता आणि हे जे आमी आतां देवूळ बांदपाक लागून मुखार सरल्या हे कमीत कमी आमी अशें ना म्हणून 1.5 लाख सर्ती घालपाचें थारायलां आणि त्यो एक कुपन 500 रुपयान आसतलें आणि ही येवजण आमी थारयता आसतना कितें येदें व्हडलें धनुश्य पेलपाचें म्हणून आमी हें आतांच सुरवात केल्या की लॉटरी 28 तारखेक आमचें उक्तावण जातलें। कोस्ता फॅक्टरी आसा थंय जाग्यार थंय उक्तावण जातलें। तें उक्तावण जातकीर मागीर ड्रॉ आसा तो आमचो गणेश चतुर्थीच्या दिसांनी जातलो। तें आमी जाहीर करतले सगळे केन्ना ड्रॉ जाला ताजेरूय बरयलें आसा। पूण ताजे पयलीं हांव सांगूंक इच्छिता की ही जी आमी लॉटरी कुपनां घातलां ताजें फर्स्ट प्रायज जावन आसा 2 BHK फ्लॅट
आमचे जे कोंकण रेल्वे आसा तेजे ऑपोजीट ओशिया कॉम्प्लेक्स आसा तातूंत तो 2 BHK फ्लॅट आसा. दुसरें बक्षीस जावन आसा महिंद्रा B6 पॅक. सगळ्यो गाडी अश्यो आमी टोटल 15 आमगेले सगळे आसा. तितूंत भितर पयलो फ्लॅट आसा, दुसरी ही महिंद्रा 6 पॅक ए. तिसरें जावन आसा थार LX 2WD MT. चवथें बक्षीस जावन आसा हुंडाय क्रेटा EXP. पांचवें बक्षीस जावन आसा सुझुकी विक्टोरियस 11. मागीर सवें बक्षीस जावन आसा टॉयेटा हायरायडर EMT. सातवें जावन आसा किया सेल्टोस ST. आठवें बक्षीस जावन आसा ग्रँड विस्टा सिग्मा. नववें बक्षीस जावन आसा हुंडाय व्हेन्यू HX4. 10वें बक्षीस जावन आसा किया सोनेट STEO. 11वें बक्षीस जावन आसा सुझुकी फॉरेक्स डेल्टा. 12वें बक्षीस जावन आसा स्कोडा क्लेक्यू क्लासिक. 13वें बक्षीस जावन आसा टाटा नेक्सॉन स्मार्ट. आणि 14वें बक्षीस जावन आसा स्विफ्ट LXi IM. अशी ही टोटल मेळून फ्लॅट धरून आमची 15 बक्षिसां आसात. तेन्ना सगळ्या गोंयभर लोकांक आमी सार्वजनीक श्री गणेश उत्सव युवक मंडळ आव्हान करता की ह्यो लॉटरी काडून तुमी आमकां हातभार लावचो. आमी जो संकल्प केला की अध्यक्षान सगळें सांगलां की हो जागो आमकां दिगंबर कामतीन आमचे मडगांवचे आमदार हाणें दिल्लो त्या वेळाचेर मंडळान तो घेतलो मागीर आनी कांय कारणां लागून कोविडा लागून उरलो. सगळें सविस्तर म्हायती सांगल्या. फक्त कितें आसा की ह्यो लॉटरी आसा त्यो आमी 28 तारखेक रिलीज करून जातकीर ह्या प्रेसांतल्यान सगळ्यांक न्यूज पावतलो. आनी हांव सगळ्यां कडेन कळकळीची विनंती करता की तुमचे ही आमची लॉटरी काडून आमकां सहकार्य करचें. दुसरें कोणाकूय जर सपोज खंयच्याय माध्यमांतल्यान जर आमचें बांदकाम जातलें ताका जर सपोज सहकार करपाचें आसा पयशाच्या वतीन म्हणा आनी दुसरें कशें मटेरियलाच्या वतीन म्हणा कशें करपाचें जाल्यार त्यांनी अवश्य आमकां संपर्क सादचो. आनी जे कोण इच्छूक आसा तेंच्यांनी आमचे कोरगांवकर कृष्णदास कोरगांवकर हांचे कडेन संपर्क सादचो नाजाल्यार म्हाजे कडेन दीपक गडेकर हांचे कडेन संपर्क सादचो आनी तुमच्या सगळ्यांचो हातभार लागतलो अशी हांव आशा बाळगितां. एक मातशी चूक जाल्या की 14वें बक्षीस ताणें सांगलां तें बरोबर आसा. स्विफ्ट LXi MT 15 आनी 16 टोटल आमगेली 16 ती. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.